Page number 3, A6. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन Amen. आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे असो. तुमकां सगळ्यांक ह्या मिसान वांटो घेवच्याक माय मोगाचो येवकार दिता. आयज एकलो मोठा दिपती आमकां अशें सांगता, एकलो मनीस बरें न्हय पूण वायट गों हातून घालता, दोंग घालता आनी भायर बरें पीठ येतलें म्हणून चिंतता. कशें जावंक शकता? वायट घालीत जाल्यार बरें भायर सरोंक जाता. तेच भाशेन एक मनीस आपले मागणें तर सारकें करिना, कशे भाशेन ताच्यान अशें चिंतूंक जाता की देव ताचें आयकतलो आनी देव ताका फळ दितलो म्हणून. अशें तो म्हणटा. होच दादलो भुरगो तरणाटो 22 वर्सांचो आसतना ताणें एक बरें जिवीत, संवसारीक जिवीत सोडलें आनी तो एका मोठांत ताणें प्रवेश केलो. थिंचोर ताणें 30 जाणांक आपले सारके उर्बेवंत मनशांक हाडले. तातूंत ताचो पाय आसलो. आतां आमी म्हणटा राण माय पाय नासलेलो, पाय नासलेलो माय जाल्ली. तेच भाशेन तो ताची माय मेल्ली म्हणून ताचो पाय आयलो, ताचो माम आयलो आनी ताचे 4 जाण भाव आयले. हे भाशेन ताणें तांकां सगळ्यांक त्या मोठांत हाडले. तो इतलो उर्बेवंत आसलेलो की थोड्याच वर्सांनी ताका एक नवें मोठ स्टार्ट करूंक धाडलो. क्लेवो म्हणटा पळय थंय. तो इतलो देवस्पणी, देवाच्या मोगान भरलेलो, सारको शांत पूण उर्बेवंत आनी जाणार आसलेलो. म्हणटच 30 आनी 7 वर्सांनी ताणें 136 मोटां स्टार्ट केली. हुंयसर आयर्लंडाक, इंग्लंडाक, पुर्तुगालाक, स्पान्याक, फ्रांसाक, तो फ्रांसाचो आसलेलो पूण फ्रांसाकूय आनीकूय, मागीर जर्मनीक, इटालियाक, सगळ्या देशांनी इतली मोटां स्टार्ट जाली. आतां तो इतलो हुशार आसलेलो म्हणटच ताच्या एका उर्बेवंत आसलेल्या भुरग्याक म्हण तूं पाप साहेब जावपाची पदवी मेळवली. ताणें ताका विनंती केली. तेन्ना थोडे जाण आसलेले जे चिंताले की फकत चिंतप पुरो आनी दुसरें कांय नाका. पूण ताणें एक थंयसर पुस्तक बरोवन तांकां सगळ्यांक शिडकायलें की जो कोण फुडाकार घेता ताणें सदांच आपलें जिवीत देवा सवें सारूंक जाय आनी त्या प्रमाणे दुसऱ्यांक ताणें मार्गदर्शन दिवंक जाय. ताका मागीर हे पळय मुसलमान आसलेले ते खूब दुसऱ्या जाग्यांचेर आपले राज करूंक सोदताले. जेरुसलेम ताणें आपल्या कडेन घेतलेले. जेरुसलेम आनी एंटिओक. म्हणटच पाप साहेबान ताका सांगलें सगळ्या दादल्यांक तूं तयार कर त्या झुजाक वचोंक. क्रुसेड म्हणटा पळय ते. ताणें हे भाशेन सगळ्यांक सांगलें की सगळे दादले युरोपाचे त्या झुजाक गेले आनी बायलांक सगळो धंदो करूंक दवरली. थिंसोच ते वेताना
तांचे मदें शिस्त नासलोली न्हय, ताका लागून खूब गोंदळ तांचे मदें घडलो आनी मागीर शेकीन ताकाच ते म्हणूंक लागले, ताकाच दोशी करूंक लागले, ताचेर तें सगळें बोगलाण घातलें. पूण तो मागीर मोठांत वचोन मागण्यांत रावलो आनी ताणें खूब बरयल्लें आसा. ताका लागून ताका इगर्जेचो दोतोर म्हणटात. एक म्हणजे त्या काळार 12व्या शेंकड्यांत ताणें सायबीण मांयचो रोल म्हणजे तिचो भाग ह्या आमच्या सोडवणेच्या जिवितांत कसो आसा तो ताणें दाखयलो. ती एक मिडियाट्रिक्स म्हणून जेजू बरोबर ती वावुरता. देवान आमकां कशीं घडल्यान मोगान आमकां मोगांत ह्या संवसारांत हाडलेलीं आसा आनी हो मोग ताणें कसो दाखयला जेजूच्या ह्या येण्यांत आनी जेजूच्या पुनर्जिवनपणांत. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, 62 वर्सां हो मनीस जियेलो. ताचें नांव कितें? बर्नार्ड ऑफ क्लेवो. बर्नार्ड. ताणें हें सगळें इगर्जे पासत केलेलें आसा. पूण कोणें केल्लें आसा? देवान ताचें सोबें. तेच भाशेन देव आमचें सोबें खूब कोत्ता आनी वावुरता. तर हे आमकां आपल्या जिवितान नमुने जाल्ले आसात. तर आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक बरे भाशेन जिवंक आमच्या आत शेवंटेन दवरया जोडया आनी दोळे धांपून काळजान थावन आमची पातकां कबूल करून देवाचें बोगसण मागया आनी एकामेकाचें आनी देवाचे कृपेन बरोवन एकामेकाची सेवा मोगान करूंक हे मागणे आतां आमी बरोबर म्हणया. हांव पातकी सोरपोदेदाद देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच वार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकले बागोवन वा आशिर्वाद घेवया. सोरपोदेदाद देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. मागुया. भोव पवित्र आनी मोगाळ बापा, मोठादिपोती बेर्नार्डाचें काळीज तुज्या घोराचो मान राखचे आशेन लासतालें आनी असो तो तुजे पवित्र सोबे मदें जळटो आनी पोरजोळीत दिवो जावंक पावलो. तेच उर्बेन भरलेले गुरू आमच्याय काळार तुज्या पवित्र सोबेक फावो कर आनी तांचे जतनाये खाल आमी समेस्त उजवाडाची भुरगीं कशीं जिवंक आमकांय आदार दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. इजाकियल प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पर अशें सांगता, राष्ट्रा मदें तुमी बोस्टायलोल्या म्हज्या व्हडत्या नांवाची पवित्रताय हांव फांकूंक वेतां. तुमचे विशीं तांच्या दोळ्या मुखार हांव म्हजी पवित्रताय फांकयतलों तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण ती वळखूंक पावतलीं. अशें उलयता तो सर्वेस्पर. तेन्ना राष्ट्रां मदलीं हांव तुमकां काडटलों आनी सगळ्या देशांतलीं एकठांय करून तुमच्याच काशा देशांत हांव तुमकां हाडटलों. नितळ उदक तुमचेर ओतून हांव तुमकां शुद्ध करतलों. सगळ्या तुमच्या मेल्यापणांतलीं हांव तुमकां निर्मूळ करतलों. कुड्यां देवां बुजूंक तुमी बोश्टल्यांत, पूण हांव तुमकां नितळ करूंक वेतां. एक नवें काळीज आनी एक नवो आत्मो हांव तुमकां दितलों. तुमच्या फातराचें काळीज काडून मांसाचें काळीज हांव तुमकां दितलों. म्हजो आत्मो तुमचे भितर हांव घालतलों आनी म्हजे नेम आनी म्हजी सुमूर्त तुमी पाळोशी करतलो. तुमच्या पुर्वजांक
हांवें दिल्ल्या देसांत तुमी तिकाण कोत्तेलीं. तुमी जातेलीं म्हजी पोरजा आनी हांव जातलो तुमचो देव. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. नितळ उदक तुमचेर ओतोवन हांव तुमकां शुद्ध कोत्तलो. जबाब. नितळ उदक तुमचेर ओतोवन हांव तुमकां शुद्ध कोत्तलो. निर्मळ काळीज रचून घाल तूं ओड्ड्यांत म्हज्या. तीर मन घडोवन देवा पोत्तून तूं दी म्हाका. तुज्यो कडच्यो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तूं पवित्र आत्म्या सायबा काडूं नाका. आमचो जबाब. नितळ उदक तुमचेर वतोवन हांव तुमकां शुद्ध कोत्तलो. तुजे सोडवणेचो म्हाका संतोश भोगूं. उदार मनान म्हाका तूं तीर करून सांबाळ. पापयांक तुज्यो वाटो शिकयतलो. देवा तुजे सरशीं पातकी पोत्तून येतले सायबा. आमचो जबाब. नितळ उदक तुमचेर वतोवन हांव तुमकां शुद्ध कोत्तलो. योजनांत म्हज्या तुका कसलोच आनंद मेलो ना. होमूय भेटोवंक दिल्यार तुका संतोश भोगना. एक योद तुका मानता. कोणती बरीत काळीज चिड्डलेल्या काळजाक केन्नाच तूं फाट वळूं ना. आमचो जबाब. नितळ उदक तुमचेर वतोवन हांव तुमकां शुद्ध कोत्तलो. उद्गाराक उबी रावया. Sorves morak soy soy. Sorves morak soy soy. आज तरी सर्वेस्पराचो तालो तुमी आयकात. तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात. Sorves morak soy soy. Sorves morak soy soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माथेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू नव्यान लोकां लागीं वपारींनी उलोवंक लागलो. आपल्या पुताच्या लग्नाचो उत्सव केल्ल्या एका राजा परी सर्गीचें राज. लग्नाक होवळीक सांगलोल्यांक आपूण हाडूंक ताणें आपल्या चाकरांक धाडले पूण ते येना जाले. आनी एक फावट दुसऱ्या चाकरांक धाडले आनी म्हणलें आपयलेल्यांक अशें सांगात म्हजें जेवण तयार जालां. म्हजे पाडे आनी चोरयलोलीं जनावरां हांवें मारलीं आनी सगळें तयार जालां. जेवणाक यात. पूण तांणी बेपरवा केली आनी एकलो आपल्या भाटांत दुसरो आपल्या वेपार धंद्याक गेलो. हेरांनी चाकरांक दवरले, तांकां अपमान केलो आनी तांचो जीव काडलो. हें आयकून राजा रागभरीत जालो आनी आपलीं लश्करां धाडून ताणें त्या प्राण घातक्यांचो भस्म केलो आनी तांचें नगर लासून उडयलें. उपरांत ताणें आपल्या चाकरांक सांगलें लग्नाचें जेवण तयार आसा पूण आपयलेल्यांक तें फावो ना जालें. देखून तुमी रस्त्यांच्या नाक्यार वचात आनी तुमकां मेळटी तितल्यांकूय लग्नाक आपोवन हाडात. आनी वाटां तिंत्यांतल्यान वचून आपणाक मेळ्ळी तितल्यांकूय बऱ्यांक तशेंच वायटांक चाकरांनी जमयली आनी लग्नाचो वसरो सोयऱ्यांनी भरलो. जेवणाक बसलोल्यांक पळोवचे खातीर राजा भितर ये जाल्यार लग्नाची न्हेसवण घालिनासतना थंय आसलोल्या एका मनशाक ताणें देखलो आनी ताका विचारलें इश्टा लग्नाचें आंगोस्त्र नासतना तूं हांगा कसो भितर आयलोय. पूण ताणें जाप काडली ना. तेन्ना राजान चाकराक सांगलें
ताचे हात पांय बांदून ताका काळुकांत भायर उडयात. थंय सगळीं रुदोन कोत्तलीं आनी दांत किर्लितलीं, कित्याक आपयलेलीं जायतीं पूण विचून काडलेलीं थोडीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीनो भावनो, पयले वाचपान आमकां अशें सांगलेलें आसा, हांव तुमकां एक नवें काळीज आनी म्हजो नवो आत्मो घालतलो म्हणून. नवें काळीज म्हणजे आमचें गिन्यान आनी आमचें सगळें चिंतप जाता पळय तें कशें जावंक जाय. आमचो मनोभव देवा सारको आसूंक जाय. जशे भाशेन देव आमकां कोरोनायेन पळयता ते भाशेन आमचें पळप जावंक जाय. आमचो तो दृश्टीकोण देवा सारको आसत जाल्यार आमकां देवाचें काळजा प्रमाणें जिवंक जाता. आनी नवो आत्मो म्हणजे कितें? आमी एकसुरी न्हय, आमी सगळीं जाण बरोबर एकामेकाक तेंको दिवन हे भाशेन जियेतल्या. हो जाण आसा ताचो हेतू की ताणें आमकां सगळ्या जाणांक भुरगीं केल्लीं आसा. कोणाची? देवाची. तर आमी देवा सारकीं सगळीं जाणां बरोबर जिवंक जाय. ताका लागून तो दुसऱ्या वाचपान आमकां सांगता, हांव सगळ्या जाणांक त्या जेवणाक आपयतां, पूण लोक तें कबूल करिना, मानिना, आपणाक जाय पळय तशें करूंक लागतात, बेपरवा करतात. ताका लागून अशें केलें तर तांचें गोडटाण जातलें. लश्करां येतलीं आनी मागीर तांकां मारून उडयतलीं. पूण तीं थोडीं जीं आसात तांकांय सगळ्या जाणांक, सांतांक आनी सगळ्यांक पातक्यांक सगळ्या जाणांक जेवणाक आपयात. ताका आपयलीं म्हणटच ती बेश्टीच येवंक फावना, तयारी करूंक जाय. देवा सुरशीं आमी वचोंक आमचें काळीज अंतस्करण नितळ करूंक जाय. नाजाल्यार आमी बेश्टीच येतात मिसाक, तशें चलचें ना. आमी येतात आमचें काळीज, आमचें सगळें भितरलें अंतस्करण बरें करून, ताका लागून सुरवातेक आमी देवाचें मोगसणें मागता. तेच भाशेन आमी नितळ निर्मळ जावंक जाय. तो कितें म्हणटा? हांव तुमचेर उदक ओतयतलो आनी तुमी शुद्ध जातल्यात. हे भाशेन आमी शुद्ध जावंक जाय जेन्ना आमी देवाच्या जेवणांत वांटो घेता, देवाच्या जिवितांत आमी रावता. तर हें सगळें घडच्याक ताका आमी सदांच हाजीर जावया. जशे भाशेन आयच्या सांतान आमकां दाखयलां, बेर्नार्डान, कशे भाशेन आमी बरी भाशेन तयारी करूंक जाय जेन्ना आमी देवा सुरशीं येता पळय तेन्ना. तर ती तयारी हे भाशेन करूंक जाता. हात जोडया, दोळे धांपया, प्रत्येक सुस्कारान जेजूक आमी अणभवया. तो आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत येता, ताका आमी मोगाचो योगकार दिवया आनी ताका आमचें सगळें भितर आहा तितलें बरें वायट आनी पोजडें सगळें जिवीत, चिंतना, भावना, चाल ताच्या ताब्यांत करया. आनी तो आमकां सुटका दितलो, सोडवण दितलो आनी आपल्या बऱ्या जिवितान आमकां भरून आमचें जिवीत ताच्या जिविता सारकें करतलो. हे परी आमी सगळ्या लोकां पासून मागया. सोरपोदेदारा आनी काकलुत्सरा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रुमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टोतऱ्यां पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता, ती कोणवाळेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. Page number 39, C25. Economy
म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सर्प उदेतात देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवन. बोवड त्या देवा पवित्र सभेंत एकवट आनी शांती सांबाळूंक बारी वावुरलोल्या भाग्योंत बर्नार्ड मोताडिपोतीचो उगडास करून ही एकवटाची आनी शांतीची बोली आमी तुका समर्पिता. पवित्र सभेंत उपजोतात त्यो फुटी आनी भेद हे बोलये वरवीं काडून उडय आनी तुज्या मोगाच्या एकवटांत आनी शांतींत आम्हा सोमेस्तांक सांबाळ हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळ जावं उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व उदेदार आनी शासनाच्या देवा, सर्वकाली आनी सर्व थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या शासनीक गवळ्या तुजो हिंड तूं कदींच साणिनाय, पूण बागयोन दोरुमदुतां वरवीं निरंतरी तो राखताय. तुजी पवित्र सभा चलोवच्याक तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केले आनी तुज्या हिंडाचे गवळीत तांकां नेमल्याय. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोर दरबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित 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 दोलबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंच सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी साशणीक करोराचें हें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्ताचो गूट पोरगोठुया. तुझ्या कुर्सा आनी पुनो जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सर्वनारा आमची सर्वण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें, देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नॅरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती, तुजे पोती बागयोन झुजे, बागयोन दोरुमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर शासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी.
तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरफुदेदार बापा सोर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. भयणीनो आनी भावनो, आमी कसले गोंव जावन आसा, बरें ओ वायट? बरेंच, कित्याक देवान आमकां घडोवन हाडल्या, पूण आमच्यो कोरण्यो आमकां खूब पाटी वायट करतात. ती सगळी आमी देवाच्या ताब्यांत केलेल्यो आसा. देवान आतां आमकां शुद्ध निर्मळ केलेलें आसा. तो ताका एकवटोन ताच्या पवित्र आत्म्यान बरोवन ताचे मागणें आमचें सवें म्हणून आमी ताच्या पवित्रपणान भाग घेवया. आनी न्हयच आमी, पूण जांचे पासून आमी मागता तितल्यांकूय ही कृपा मेळ्ळ्या प्रभू म्हणून आतां आमी सगळीं जाणां बरोबर म्हणया. आमच्या बाप्पा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बुगोस, आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा राज्यक्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशेन ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय, चोर आकातांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोरूम दुतांक म्हणलें, आनी आतां आमकां हांगसर हाजीर आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवें आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. आमकां आतां जेजूक शेवूंक ओत्मीकपणी हें मागणें म्हणून ताका आमच्या काळजांत स्विकारया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यात शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सोरशिल्लो कोड सुरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. पेज नंबर 49 D5.
गेदोन्या, म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज सगलें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणें तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. प्रितीच्या बापा, बागयोन बेर्नादाच्या गुणां पासत तुका वाखाणून सुर्गीचें जेवण आमी घेतलां. तुज्या भक्ताची देख घेवन आमी उर्बेस जावंक, ताची शिकवण घेवन आमी तुजे जाणवायेन बरोंक आनी जेजूच्या मोगान आमची काळजां उदीक उदीक लासूंक हो दिसपटो गिरास आमकां नवी गोठाय दीत राव. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. भयणीनो आनी भावनो, तुमकां हांव बरेंपण मागतां. जशे भशेन आमी आयज आयकलां, देव आमकां केन्ना सोडिना. तो आमकां एक नवें काळीज आनी एक नवो आत्मो दिता. भिवची न्हय. ताच्या मोगांत आमी सदांच रावया आनी ताचे सोबे रावन दुसऱ्यांचो मोग ताचे सोबे आमी करया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं. आनी सोरपू दिता देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. पेज नंबर 92 F14. बाबोईन खोशी समोर एकठांय बापाक बोजून एका जेवणाक बसून खुशाल